भाजपाचो संघटन मंत्री सतीश धोंड आयलो परत गोंयांत। शेकड्यांनी कार्यकर्त्यांनी दिलो धुमधडाक्यान येवकार। मेळ्ळो कार्यकारी समितीच्या वांगड्यांक। गोवा सुरक्षा मंच लढयतलो 35 सीट। वेलिंगकार मेळ्ळो शिरगांवच्या मायनिंग कामगारांक। लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपाचेर बहिष्कार घालपाचो उलो। व्हडल्या भावान मारलो धाकल्या भावाचेर फार। फोंड्या प्रॉपर्टी वेल्यान झगडी। जखमी भावाक घातलो बांबोळे हॉस्पिटलांत। सेरेंडिपिटीचे फेस्त जाले पणजे सुरू। पुराय राजधानीन भरसले सांस्कृतिक वातावरण। वचत थंय प्रदर्शनां सादरीकरणां कार्यशाळांचो फार। येवकार, हांव सुवर्णा खेडेकर। पळोवया खबरो विस्तारान। भाजपाचो खामो सतीश धोंड परत गोंयांत आयलो। शेनवारा पणजे कार्यालयात शेकड्यांनी कार्यकर्त्यांनी ताका खडेगांठ येवकार दिलो। उपरांत तो 40 मतदारसंघातल्या कार्यकारी समितीच्या वांगड्यांक मेळ्ळो। मात तो वा आनीक कोणूच फुडारी पत्रकारांकडे कांयच उलयले नात। गोंयाभायर धाडून परत गोंयच्या भाजपान येवपाची धोंडाची ही तिसरी खेप। एक फावट 2003 वर्सा श्रीपाद नाईक गोंयच्या भाजपाचो अध्यक्ष आसतना ताका दादरा नगर हवेली धाडिल्लो। उपरांत 2015 वर्सा विनय तेंडुलकर अध्यक्ष आसतना ताका ठाणे धाडलो। आता खांकनवाळ जायत चलिल्लो पक्ष जाग्यार घालपाक ताका परत संघटन मंत्री म्हूण हाडला। एके वटेन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार दुयेंत आसा। दुसरे वटेन मांद्र्या आनी शिरोड्या विरोधकांक पक्षान हाडिल्ल्यान आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी आदलो मंत्री महादेव नायक भाजपा फुडाऱ्यांचेर चडून बसल्यात। हे फाटभुंयेर धोंड परत आयलो तेन्ना ताका येवकार दिवपाक शेकड्यांनी कार्यकर्ते भाजपा कार्यालया कडेन जमिल्ले, घोशणा दीत आनी बॅनर घेवन। गोंयचो अमित शहा म्हूण नामना आशिल्ल्या सतीश धोंडाक येवकार दिवपाक गोंयचो पक्षाध्यक्ष विनय तेंडुलकार, आदलो संघटन मंत्री विजय पुराणीक, सरचिटणीस सदानंद शेट तानावडे, उपाध्यक्ष दामू नायक आनी राजेंद्र आर्लेकार आयिल्ले। मात पार्सेकार आयलो ना आनी महादेव नायकूय। धोंड पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक मेळ्ळो पूण कोणूच पत्रकारांक मेळ्ळें ना। कितें जालें तें सांगलें ना। पणजेच्यान आमचो खबराकार सुशांत गांवस आनी व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत। भाजपा सरकाराक प्रस्न सोडोवपाक अपयस आयिल्ल्यान गोवा सुरक्षा मंचान विधानसभेच्यो 35 जागो लडोवपाचें थारायलां। तशेंच भाजपाच्या उमेदवारांचेर बहिष्कार घालपाचो उलो मंचाचो मुखेली सुभाष वेलिंगकारान शेनवारा शिरगांवच्या बांदेकार खण कामगारांक मारलो। कंपनीन कामगाराक 1 जानेवारीच्यान कामार येवं नाकात म्हणून सांगला। देखून कामगारांनी कंपनी विरोधात आंदोलन सुरू केला। मिनरल फाउंडेशन आणि सरकारान ह्या कामगारांची जबाबदारी घेवची अशें वेलिंगकार म्हणटा। येता ते लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपाच्या उमेदवारांचेर बहिष्कार घालपाचोय उलो ताणें मारला। प्रीमॅच्युअर इलेक्शन जातलें म्हणजे मिड टर्म इलेक्शन जाका म्हणटा तें लोकसभे बरोबर जातलें। आमची म्हणजे गोवा सुरक्षा मंचान सादारणपणे 35 मतदारसंघांनी निवडणूक लडोवपाचो निर्णय घेतलेलो आसा। आनी आमचें म्हणणें अशें आसा, लोक सचोटीचे लोक जे आसा, पैसे वाटणारे, शिर्डीक धाडणारे, वायलंकिनीक धाडणारे, ते करपाक नागोवचे पडटले, पयशे आसचे पडटले पयलीं। समजा समाजांतलो गरीब मनीस जर उबो आसा, सामान्य मनीस जर उबो आसा जाल्यार ताका जनता निवडून दितली आनी जेणे करून तो पोटतिडकीन कामाक लागतलो। त्यामुळे ही सेमी फायनल आमच्या दृश्टीन आसा अशें आमी मानतात। टोलवा टोलवी जी गोवा सरकारची चडल्या हो प्रस्न सोडोवपा खातीर एक तर गोंयच्या खंयच्याच खासदाराक किंवा आमदाराक पत ना दिल्लीक, हें लक्षान आयलें। आनी त्यामुळे ते बेगीन प्रस्न हो सोडयतलो आसना, ते अध्यादेश काडचे ना, ते नवें विधेयक हाडचें ना, हें ना म्हणून नरेंद्रजी मोदीन सकट सगळ्यांनी मान्य केल्लें आसा। आनी त्यामुळे प्रस्न कोण सोडयतलो? आतां प्रस्न तात्पुरतें खरें म्हणजे मिनरल फाउंडेशन जें आसा त्या दक्षिण गोवा आनी उत्तर गोवा हांच्या कडेन मेळून एकेका कडेन 190 कोटी रुपया जे आसा हे आसा, ते खरें म्हणजे ह्या दृश्टींतल्यान उपयोगान येतले असो प्रयत्न एक करपाक मेळटा। एक म्हणजे इंटरीम रिलीफ म्हणून जो पर्यंत म्हणजे सरकारान जरी खंयचेय निर्णय घेतलो आनी खाणी बंद केल्यो जाल्यार ताका सादारणपणे वर्सभर वतलें। नानाजी बांदेकर जे आसा तांकां एक रिक्वेस्ट करप, इतलो तेंप तुमी 2 वर्सां हें सगळें तुमी तुमच्या कामगारांक हें केलें आनी आतां निदान फुडलो जो पर्यंत हें जायना तो पर्यंत इंटरीम मातशें तुमी करचें, अशा प्रकारची एक विनंती आमी तांकां आमच्या पक्षा तर्फे करतली। दिवचलेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार। वाट पळोवन पळोवन निमणे शेनवार सावन संजीवनी साकार कारखानो सुरू जालो। पुरायपणान न्ही पूण तांत्रीक बिगाड जाल्लो तो जाग्यार घातलो। आता फुडल्या सप्तका सावन कर्नाटकाचोय ऊस हाडपाची तयारी सुरू जाल्या।
शेनवार सावन फॅक्टरी सुरू करतलेच अशें म्हणिल्लें तरी शुक्रारा रातचें परत मिशीन मोडलें. आदींच मुखार गेल्लो सीझन आनीकूय मुखार वता काय कितें असो दुबाव तयार जालो. पूण फांतोडे मेरेन तांत्रीक गजाली इंजिनियरांनी जाग्यार घातल्यो. कळाव जाल्ल्यान हाडून उडयल्लो ऊस सुकिल्लो तो तसोच मिशिनान घातिल्ल्यान मिशीन मोडलें. टर्बायन घट जालें पूण मागीर सुकिल्ल्या उसा वांगडा ताजो ऊस मिक्स केलो आनी मिशीन सारकें चलपाक लागलें. जे टेक्निकल इश्यूज आहात ते काल कंप्लीट जाल्लेले आसात आनी आमी काल राती क्रशिंग चालू केल्लेलें आसा. आतां फॅक्टरी इज रनिंग स्मूथली नाव आनी आमच्या कडेन सुमारे 3000 आतां प्रेझेंटली मॅट्रीक टन ऊस आसा. सो 2 दीस आमी फॅक्टरी कंटिन्युअसली चलोवपाक शकता विथआउट एनी ट्रबल्स. हय आतां परत बंद पडपा ना. बंद पडपा ना. मातशे प्रॉब्लेम आसा ती सॉल्व केले. बारीक बारीक टर्बायनचे कितें प्रॉब्लेम आसा जॅमिंग जाताली ती पयलीं स्टार्ट आसतना अशेंच जाता. एकाच पयल्याच दिसा एकदम फूल स्पिडीन घेवन हांवें 4 दीस वयता फूल स्पिडीन येता. ऊस सुकल्या म्हणटकूच तो फक्त जर सुकिल्लोच ऊस घातलो जाल्यार थंय मिल जाम जाता. म्हणटून तो ताजो आनी हो सुकलेलो असो मिक्स करून घालचो पडटा. तसो घातलो जाल्यार मागीर काय प्रॉब्लेम ना. शेतकी अधिकाऱ्याच्या म्हणण्या प्रमाण फुडले कांय दीस फॅक्टरी चलोवपा इतलो ऊस सध्या आसा आनी रोखडोच गोंयचो आनी कर्नाटकाचोय ऊस येवपाक लागतलो. अनमोड घाट बंद केल्ल्यान कर्नाटकाचो ऊस चोल्ला घाटांतल्यान हाडटले. अजून पर्यंत 2600 टन ऊस हांगा पावलो आनी आमी 450 टन 480 टन क्रशिंग केला आनी उरिल्लो दिसाक गोंयच्यान आतां 450 ते 500 टन ऊस येवपाक स्टार्ट जालो आनी गेट केल्यानंतर ऊस येवपाक स्टार्ट जातलो. आज पयलेच 180 टन येयला आमचे गेट केनाचो. मागीर आमचे हो प्रोसेस जो पळय आसा तो एकदम दिसाक 1200 टन येन्ना क्रशिंग करपाक जावना. तर एक पयले दीस 500 टन मागीर 600 टन अशें करून ग्रॅज्युअली आयतार पर्यंत सगळो सुरळीत जातलो आनी मागीर 1200 टन आमी दिसाक क्रश करपाक लागतले. तेन्ना मागीर आमी गेट केन हाडटले आनी भायले बी आनी आमच्यो जायत टोळयो येवपाच्यो आसा त्यो गोंयचो 600-700 टन ऊस डेली आमकां येता. उसगांवच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. जागतीक संस्कृतायेचे फेस्त म्हटल्यार सेरेंडिपिटी ह्या 8 दिसांच्या कला महोत्सवाक शेनवारच्यान राजधानी पणजेन सुरवात जाल्या. ह्या महोत्सवाक लागून पणजेन संवसारांतल्या समृद्ध संस्कृतायेचें दर्शन घडलें. ह्या 8 दिसांत वेगवेगळी प्रदर्शनां, कार्यशाळा आनी वेगवेगळ्या कला प्रकारांचें सादरीकरण जातलें. भारत तसेच भायल्या देशातले कलाप्रकार आणि जेवणाच्या पद्धतीक एका माचयेर हाडपाच्या उद्देशान ह्या महोत्सवाचे आयोजन केला. तेच बराबर नामनेच्या आणि उदेत्या कलाकारांक तांचे मदल्या कलेच्या सादरीकरणा खातीर माची दिवप हो ह्या महोत्सवाचो उद्देश. पणजे वेगवेगळ्या सुवातांचेर हो महोत्सव जातलो. has done is given us a platform to get all of us here in Goa actively involved in understanding our culinary arts. So whichever area we go to, whichever area you decide to visit, come morning, come evening, there will be a different story for you. That's the story of Serendipity. It makes you understand the art and culture not only of Goa, but not only about India, but global also. So I really feel that every person should come and visit it. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार एकबट वाच. प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान व्हडल्या भावान धाकल्या भावाचेर फार मारपाची घडणूक शेनवारा फोंड्या घडली. जखमी जाल्ल्या भावाक बेगोबेग बांबोळे हॉस्पिटलांत हालयला. दोतोरांनी ताच्या हड्ड्यान घुशिल्ली गुळी काडून ताका साल्वार केला. सध्या तो आयसीयूंत आसा. फोंडे पुलिशेन क्रिमिनल प्रोसिजर कायद्याच्या 307 कलमा खाला संबंधिताचेर गुन्यांव नोंदयल्या. मालमत्ते वयल्यान ह्या दोगांय भावां मदीं बाचाबाची जाल्ली. उपरांत गोकुळदास डांगी ह्या व्हडल्या भावान पिस्तूल काडून धाकल्या शरदाक गुळी घातली. आज सकाळी शांतीनगर फोंडा हांगा प्रॉपर्टीच्या दुस्मानी खातीर 2 जाण भावां भितर केसांव जाले. तातूंत गोकुळदास डांगी आनी शरद डांगी हांचे भितर झटापट जाली आनी त्या झटापटीन गोकुळदास डांगेन आपल्या कडेन आशिल्ले रिवॉल्वर घेवन आपल्या धाकट्या भावाचे शरद डांगी हाचेर फार मारलो. शरद डांगीची प्रकृती सामकी चिंताजनक आसा. ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केला. आमी ह्या संदर्भात सेक्शन 307 हाजे अंडर गोकुळदास डांगीचेर ऑफेन्स रजिस्टर केल्ले आसा. जे रिवॉल्वर वापरिल्ले फार मारपाक ते पुलिसांनी अटॅच केला. फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा.
फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. सुकालरे चिंचोण्या एका स्क्रॅप यार्डाक शेनवारा अचकीत उजो लागलो. स्क्रॅप यार्डाक लागूनच आशिल्ल्या सर्व्हिसिंग सेंटराक उजो लागिल्ल्यान घर आनी कांय गाडयो ह्या उज्यान लासल्यो. हिंगा उज लागलो 3:10 आमकां कॉल येयले. हिंगा अजून इमिजिएटली आयले तेन्ना आमी पळयलें की तेंची स्क्रॅप सगळे वेस्ट हिंगा पळय सगळे हें करून बॅरिकेड करून दवरलो आहा भितर आनी तेजी सर्विसींग शॉप आसा शॉपांतूय आहा एक गाडी लासल्या भायल्यान तेची गाडी आहा भितर एक स्कूटर कितें आहा म्हणटा ते लासला म्हणटा इंजिनूय लासला ते मेन ते शेड आखी गेली आनी तेजें घर सायडीन तेका एडजस्टमेंट घर आहा तेका रॅप्टर रिप्सांक उजो लागला. इतली डॅमेज सद्या जालां मेन डिटेल्स आमकां डॅमेज मेळटली ना कित्याक ओनर अजून पावूंक ना. कितली फायर टेंडर हाडली तुमी? फायर टेंडर 2 मडगांवसान आनी एक कुच्चर हाडला एक वेर्ना ऑन द वे आहा आनी पोंडाय सांगला आहा. आतां तेका अंडर कावंटर सांगला कित्याक येवपाचें आतां आनी उदकाची गरज. फट मतदारांक लागून दिवचले बोवाळ पडला. थळाव्या लोकांनी हाचेर आवाज काडल्या उपरांत मतदार यादींतल्यान सुमार 100 नांवां काडून उडयल्यात. पळयात पुराय बातमी. थळाव्या लोकांनी हाचेर आवाज काडले उपरांत आमी कारवाय केल्या अशें दिवचलेचो मामलेदार प्रवीणजय पंडितान सांगले. कितलीशींच वर्सां हे गोंया भायले लोक दिवचले भाड्यान रावताले. मामलेदारान चवकशी केली तेन्ना कळ्ळे की ते दिवचले सोडून दुसरी कडेन रावपाक गेल्यात पूण तरीकय थंयच्यान ते फकत मतदान करपाक दिवचले येतात. Today I had conducted hearing of objections filed, that is Form 7, for deletion of name of electoral roll. Particularly hearings were conducted in these two parts, part number 25 of 03 Bicholiam Assembly Constituency and part number 27. So after hearing the objections, I have passed order and I have deleted 13 names in electoral roll in part number 25 and 51 names have been deleted in part number 27 of Bicholiam Assembly Constituency. So final publication of roll will be on 4th January 2019 when the code of conduct will come into effect. Till the last date of filing nomination of the candidate, till then also people can file form 6 for inclusion of their name in electoral roll. Then they can file form 7 for deletion of their name in case of shifted to another AC or registered death cases. They can also file form 8, that is for correction of electoral details till last date of filing nomination. So electoral roll will be published on 4th January 2019. Then there will be another supplement. So this is a continuous updation period. So दिवचलेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सुरावलेच्या रेल्वे पुला सकयल्यान वचपी रस्त्याक लागून आम आदमी पार्टी आनी थळावो आमदार चर्चिल आलेमांवा मदीं पेटून पडला. आप म्हणटा हो मार्ग पुराय जायसो दिसना पूण आप आंदोलन करता म्हूण कळटकीर चर्चिलान रस्त्याच्या निविदाच शेनवारा पत्रकारांक दाखयली. चर्चिल म्हणटा रेल्वे पुला सकयल्यान वचपी मार्गाच्या कामाक रोखडीच सुरवात जातली. भौशीक बांदकाम खात्यान मान्यताय दिल्ल्या कामाच्या निविदेची कॉपी ताणें ह्या वेळार दाखयली. 7.11 कोटी रुपयाच्या ह्या प्रकल्पाचो अर्दो खर्च कोकण रेल्वे करतली अशेंय ताणें सांगलें. With the panchayat, it's also our MLA, Mr. Churchill Alema, who is sleeping. He has been giving support to the BJP government in Goa, which has gone into sleep, and it looks like Churchill also has gone into a deep sleep. We are struggling here every day. स्वतः आम्ही 20-20 मिनटांक बंद पडटा हिंगा आनी आमची ओगत काबार जाता हिंगा कोणा पण गेल ना सगळे फटयताय आनी वयताय वोट घेताय आनी आमकां मागीर इसरताय. Last 25 years people are suffering because the railway track which was a single track before has now doubled up. Every 15 minutes there's a train that is passing through and almost about just now we had noticed it's about 15 to 20 minutes people have to halt by the time the train passes and the gates are opened. So as per the information that we have got, the land has already been acquired by the railways and it was supposed to be completed on a 50-50% sharing by the state government and the railways. For reasons best known, the government is sleeping over it and today people have to come out on the streets to fight and to demand for these infrastructure projects. So there are the last alternative 17 नोव्हेंबर फ्युचर तो म्हणटा रे तूं येवना म्हणून पळय मग हय मुद्दाम फोन करायचा
आनी हो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, लोकांक त्रास जावपाक जायना. हे कामाक खुबशे हांवें भोंवयलो आनी हो आज म्हाका ऑर्डर मेळ्ळ्या. ऑर्डर मेळ्ळ्या की तेजो अबावट 50% पयसो गोंयचे सरकार आनी 50% पयसो रेल्वे घालता. ही ऑर्डर दिता तुका हांव. हें आतां काम चालू जातलें. हे थोडेच मनीस आम आदमीचे तांकां काम ना आनी ते कामां वचनाय. तेंगे फकत म्हणटा तें लोकांक चाळ मारपाचें, लोकांक नाक जालो सांगपाचें, लोकांक मिसगायड करपाचें. पूण जेन्ना हे आम आदमी सारके मनीस मिसगायड करता लोकांक ते कडेन मिसगायड जावपाचें ना. आनी झुराले सेरावली चड करून तांकां हे पावटी कोणू जावपाचें ना. लास्ट टायम थंय थोडेशे वोट गेले आमगे थिंगा. हे पावटी कोणू आसपा ना ते कडेन. कित्याक सेरावली लोकांक आमगेले चोयलां. थिंगा एक टायमाचेर एक पेट सेरावली कितू वर्सां रस्तो नासलो, तांकां रस्तो दिवन कोण दिला, मिस करून दिला. मुगे कितें फुटींगपणां वचता हिंगा. आमी कितें सांगताय तें आमी कोण दाखोवपी न्हू, पूण ताका सिस्टम आहा न्हू, तें रोखडें जायना, एक समजायना न्हू. सो आतां हें जालां, आतां हें स्टँडर्ड जातलो. सुरावलेच्यान आमचे खबराकार संदीप तुयेकार आणि रमेश नायक रावत. राफेल कराराच्या चौकशीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयान भायर मारली, पूण काँग्रेस मात सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्णयाचेर बेजार आसा. देखून संयुक्त संसदीय समिती नेमून ह्या वेव्हाराची चौकशी जावची अशें तांणी मागला. गोंयकारांक रेंव काडपाक बंदी घातल्या आनी भायल्यान रेंव हाडून गोंयान विकपाचो प्रकार सुरू आसा असोय आरोप तांणी केला. कॅग अहवालाची प्रत संसदेच्या भौशीक व्यवहार समितीक सादर करपाची आसा अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पंजीकार म्हणटा. ह्या विशयाचेर आयज पासून पार्लमेंटान भासाभास जावंक ना. हेची पार्लमेंटान भासाभास जावपाची गरज आसली. हो तेंच्यांनी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्टाक सादर केला हेचेरूच एकंदरीन काँग्रेस पार्टीक आनी देशाच्या जनतेक दुबाव आसा. आमी काँग्रेस पार्टी आयजूय ठाम आसा की ह्या राफेल डिलान प्रचंड भ्रष्टाचार जाल्लो आसा आनी सत्य हे देशाच्या जनते मुखार निश्चित येतले. हे जे देशाचे चोर आसात, जे स्वताक देशाचे चौकीदार समजतात, ते उक्तडार पडटले. ज्या तरेन प्रक्रिया फुडें वचपाक जाय आसली, ज्या तरेन ह्या विशयाचेर भासाभास जावंक जाय आसली, ज्या माध्यमांतल्यान भासाभास जावपाक जाय आसली, ज्या पवित्र जाग्यार हेच्या विशयाचेर भासाभास जावंक जाय आसली ती जावंक ना. गोंयच्या रेंवकारांक रेंव काडपाक बंदी घातिल्ल्यान तांचे उपजिविकेचो प्रस्न निर्माण जाला. अशें आसूनय भायल्यान रेंव हाडून ती गोंयांत बेकायदेशीरपणान विकपाचे प्रकार सुरूच आसात असोय आरोप काँग्रेसीन केला. की गोंयान जो रेती व्यवसाय आसा तो गोंयांतले पारंपारीक नीज गोंयकार, कश्टकरी गोंयकार जो रेवेचो धंदो करता तेंच्या पोटार पांय दवरून मलेशियाकसून हाडलेली रेंव विकपाचो काळो धंदो गोंयांत चालू जाला. आनी काल सांकवाळे पंचायतीन जी पंचायत जबाबदार आसता, जे पंचायत त्या वाठारांतलो येणावळ येवपाक जाय, टॅक्स येवपाक जाय, त्या पंचायतीचें परमिशन घेवपाक जाय. हे परमिशन घेयनासतना, कसलेच तरेचो टॅक्स भरिनासतना त्या पंचायतीक आनी पंचायतीच्या वांगड्यांक, सेक्रेटरीक विश्वासान घेयनासतना वो प्रचंड भ्रष्टाचार आनी प्रचंड लूट ही ह्या रेवेंतल्या वेवसायांतल्यान गोंयांत चालू आसा. भंडारी समाजाच्या नव्या व्यवस्थापकीय समितीन जाता तितले बेगीन पदभार स्वीकारचोय अशें काँग्रेसीन मागला. आता 27 तारखेर निकाल जाता आनी आयज मेरेन त्या पदाचो ताबो नवे समिती कडेन दिना. म्हणजे बीजेपीचे वायस प्रेसिडेंट जो ह्या समाजाचो अध्यक्ष आसलो ही दाखोवन दिता त्यांची मनोवृत्ती
तेंची मानसिकता की तांकां सत्ता ना जाल्यार तेंच्यान रावंक जायना. सो आमी मागणी करता की जाता तितल्या बेगीन नवे समितीक ह्या पदाचेर चिकटून न रावता हो ताबो दिवचो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार एकबट वाज. गोंयांतल्या दरेका गांवांत वाचनालय उगडटलो अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन जाहीर केला. नावेलीच्या डॉक्टर फ्रांसिस्को लुईस गोम्स जिल्लो वाचनालयाच्या 8व्या वर्धापन दीस कार्यावळींत तो उलयतालो. प्रत्येक ग्रामपंचायतीक सरकार वाचनालय उगडून दितले अशेंय मंत्री गावडेन सांगले. It is not possible the students or the children from the rural area to come in the city or mainstream because of the lack of transportation. जोपर्यंत आम्ही या वाड्यावाड्यांचे किंवा गावागावांनी भितर पावनात वाचन लायब्ररी घेऊन तोपर्यंत आमचो ग्रामीण भाग जो आसा तो डेव्हलप जावपाक शकना आणि म्हणून विलेज लायब्ररी जी आसा ती आम्ही फोकस करपाक ठरलेले आसात. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. अपंगूळ लोकांक गोंयांत आतां मुक्तपणान भोंवपाक मेळटलें. संबंद संवसारभरांतल्या लोकांक भारत तशेंच गोंयांतूय ह्या सेवेचो लाव घेवपाक मेळटलो. थळाव्या लोकांकूय ह्या सेवेचो लाव मेळटलो. पळयात पुराय बातमी. अनेबल ट्रॅव्हल आणि इझी मूव्ह हांणी फुडाकार घेवन ही सेवा सुरू केल्या. Enable travel and easy move came together, or in fact are coming together, to start and begin a complete end-to-end accessible travel experience, not only for people coming from abroad, but also for the Indian domestic market. When I mean accessible travel, it's not only people who are differently abled, but there are also a lot of elderly people who want to travel on their own and independently. An accessible holiday specialist, we look after taking people out for sightseeing and the hotel stays and what have you. I mean everything to do with travel. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.